2016 गोंयांत जाल्ले ब्रिक्स परिशदेचे कवित्व अजून सोंपना। तेन्ना बंदोबस्ताक आशिल्ल्या पुलिसांक कॉन्ट्रॅक्टर आमोणकार क्लासिक केटरर्सान बाबत जेवण दिलें म्हूण एक्टिव्हिस्टाची कागाळ आयिल्ली। 30 एप्रिल 2019 मनीस हक्क आयोगान ताका दोशी थारायलो आनी केटरराक पेनल्टी मारपाची शिफारस पुलिशेक केली। तितल्याचेर दक्षिण गोंयचे एसपीन आमोणकार क्लासिक केटरराक शो कॉज नोटीस काडून बाबत जेवणाचेर 42,21,420 रुपया दंड वसुलीचो दावो केलो। दक्षिण गोंय एसपीची शो कॉज नोटीस आनी मनीस हक्क आयोगाचे तपास आनी शिफारसीकूय आमोणकार क्लासिक केटररान हायकोर्टात आव्हान दिलें। आयोगान खंय ताची बाजू आयकूनच घेतिल्ली ना। तितल्याचेर हायकोर्टान मंगळारा आयोगान केल्ली शिफारस आनी एसपीची शो कॉज नोटीस भायर मारली। आमोणकाराची बाजू आयकून ताका नव्यान सुनावणी घेवंक लायल्या। गोंयचे ब्रिक्स परिशदेचो बाजार उलगून जाली 4 वर्सां आनी आतां बंदोबस्तावेल्या पुलिशेक दिल्ल्या जेवणाच्या पार्सलांचो नवो अध्याय सुरू। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।